राती एक ॲक्सिडंट झालो, एक 4 व्हीलर मोठीशी गाडी येता म्हणजे म्हाका सायज फातोडेर हय. तर रातचे म्हाका दिसता 3:30 ते 4 वरां हे ॲक्सिडंट जाला. एक गाय जे कोणाचे एक तेजे कानार लायसनूय हा, ती कोणाची तरी प्रायवेट आसतली गाय, ती तेका गाडयेन मारून आनी तो गेलो सोमतोच, कळ्ळें तुमकां. आनी हांगा हे आतां दुसरो ॲक्सिडंट. लास्ट टायम हांवें एक व्हिडिओ काडलेलो, तर तेन्ना ते रोडाक जाल्ले अशें सायडीक, तेन्ना एक पाडो इंजर्ड जाल्लो, सबंद डॅमेज जाल्लो. तेन्ना हांवें ते आमचे गौशाळा तारीक फोन मारून तेंच्यांनी येवन ते पाड्याक व्हेल्ले. आतां ही जी गाय आली ती सामकी काबार जाली, म्हणजे मेली ती. तेका आनी काय एकदम धक्को असो दिलो स्पिडान. तुमी पळोवंक शकता हो रस्तो तुमी की कितके स्पिडान गाडी येता. आनी हो शार्प टर्न आसा. टर्न आसतकूच हांगा कितें बसले, हांगा सबंद लायनीक गायो बसता. लोक हांगा म्हाका हांव तेच सांगूंक पळयता की हांगा जे वाटेर जे गाय पोसता ते रातचे सगळे गाय सोडून दिता आनी हांगा सबंद गाय बसलेले आसता. आनी आयज ती व्हडली गाडी म्हणून तो साल्वार जालो. आनी समज दुसरी गाडी कितें बीन धक्को जाल्यार तो मरूं शकता. लास्ट टायम हांवें सांगलें. आनी हेचे रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? एक गायचे ऑनर घेतलो की कोण घेतलो? आमी एवरी टायम व्हिडिओ काडटा आनी तांकां सांगता की तुमी रातचे बांदून घाला म्हणून, कित्याक रातचे ते दिसना गायो खंय बसला कितें हें आहा म्हणून. पूण लोकांक अजून कळना. फाल्यां कोण मरूं शकता. म्हणजे हांगा सायडीक घरां आहा, ती गाडी स्पिडान कंट्रोल जावना, ते घरांय घुसूंक शकता, ते मरूं शकता रातचे न्हिदतना. कळ्ळें. हांव एक लोकांक एक रिक्वेस्ट करता की हे रातचे गाया सोडपाचे बंद करा तुमी. आनी हांव जे लायसन आहा तेजे हांव फाल्यां वयतलो, ते कोणाच्या नांवान ती लायसन आहा तेजेर हांव FIR करपाचो आहा तेजेर. कित्याक फाल्यां कोण रिस्पॉन्स घेतलो हेंचो?